माझी आणि आमचो R&D मिनिस्टरा कडेन फाल्यां मिटींग आहा. फाल्यां म्हणजे आमी दोगांय मेळपाचे आसा. सो कशें आसता आमच्या दिवाडेन आनी दुसरो पर्याय असो कांय ना. आनी ते चार्जीस पळय लायल्या ते आमच्या दिवाडकारांक तरी ते पॉसिबल ना. कारण तांकां न्ही दुसरे सायडूच ना वचपाक येवपाक. त्या सायडीन नार्वेच्यान येयलो परत थंय फेरी, दिवाडच्यान ओल्ड गोवाच्यान गेलो थंय फेरी, शापये वयल्यान गेले थंय फेरी. सो तांकां न्ही दुसरो पर्याय ना. कारण इतले तेंच्या नशिबानूच ती फेरी फेरी फेरीच दवरल्या. सो मदींच जर असे चार्जीस लायले ते सारके न्हू. कारण ते कामाक येवपी वचपी डेलीच्या डेली ते लोकांक ते परवडचें ना. कळ्ळें तुका न्हू. आतां कोण एक ट्युरिस्ट बी येता, भायले कोण जर दिवाडेन बी येता, कारण दिवाडे आमच्या आयलंडान आसलेल्या कारणान थंय खुबशे ट्युरिस्ट येता. तांकां भायली बी गाडी बी म्हणून तेंच्यांनी चार्जीस जर घेता जाल्यार ताका कांय प्रॉब्लेम ना. पण आमच्या दिवाडकार भावांक तरी ती टोटली सूट मेळपाची अशी हें आसा. सो तुम्ही हेजेर म्हणजे उलयतले R&D मिनिस्टरा कडेन? R&D मिनिस्टरा कडेन हांव फाल्यां उलयतलो, सुभाष भाऊ फळदेसाय कडेन फाल्यां उलयतलो हांव. आनी त्याच बरोबर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन हांव डिस्कस करतलो. आनी म्हाका संपूर्ण म्हाका खात्री आहा, म्हाजेर म्हाका कॉन्फिडन्स आहा की ते 100% हे आसा पळय ते काडून उडयतले. आमकां दिवाडकारांक लागून आमच्या मतदारसंघाक लागून तो खंयचोच चार्जीस लागचो ना हे म्हाका तरी खात्री आसा. ते आमच्या उतराक म्हणजे आमच्या सगळ्या फुड्यान तेंचे आमी दवरले उपरांत तांकांय कळोन येतले आनी ते बरे निर्णय घेतले.